आज कितें घडटा पयशे जायते आसा पदवी व्हडली आसा आनी कितें आसा दरबार आसा कारभार आसा एक सुरपणान तूं वळवळटाय क्रिस्त म्हज्या भयणीनो आनी भावानो आयचे 2 वचपांनी आमकां चड गरजेचें लिसांव मेळटा पयलें वर्सा उत्पत्ती ग्रंथांत जावन थंय आमी परस्पर कुटुंबांत कशें जिवचें दादल्या आनी स्त्रिये मदलो संबंद कसो आसचो म्हूण आमकां शिकयता तें आयकल्या उपरांत आमी परतून जाप दिवन गायन केलें सर्वेस्पराक भियेतात ती कितली सुभागी न्हय ती आमी सर्वेस्पराक आमी जर तर भियेता निजाके आमी सुभागी देवाचें उतार हें दुसऱ्या वचपांत स्वामी जेजू क्रिस्त त्या सिरोफेनिसिया अणभरतेच्या स्त्रियेक दुयेक गूण करता हिंसा दवरता भलायकी दिता मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो आधुनीक संवसारांत आसचें एक व्हडलें खर्ग कितें म्हळ्यार एकसूरपण लोनलीनेस तुमकां बोगाना जावंक पुरो बागी जावन आसा तुमी पूण सगळ्या संवसाराचेर दिश्ट गेल्यार हें खर्ग जावन आसा भायर व्हडलो आवाज आसा गलाट आसा तें आसा हें आसा सकड आसा सगळे सवलती आसात मनशाचें काळीज मात्र एकसूर आनी तूं मनीस कर घाता पिडेस्त जाता आनी बेगीनच मरता वय आमकां जायत्यो सवलती आसात आमी आतां कितें उलयता तें इस्रायलान टोकियो या ते सियाटल आमकां आयको येता तक्षणाच आयको येता आनी वाऱ्याचे की वेग आसा ना आनीक सुर्याच्या किरणाच्या की चड आमची उतरां आमी पयन करयेत असल्या संदर्भार आमकां इतल्यो सवलती आसतना आमकां कित्या तें एकसूर पळोवन देवाची खुशी गाय ती देवाचे निर्मोणेगी कोण हांगा आसलो हांगा मनीस हांगा आसलो मनीस दादलो जावं दी स्त्री जावं दी ग्रेस्त जावं दी गरीब जावं दी तरणाटो जावं दी प्रायवून जावं दी हें देवान घाल्लें शिराप म्हणून आयचें पयलें वचप आमी आयकलें तर जाल्यार आमकां तें आमी सांगचें सामानय म्हूण आमकां खुद्द करून दाखयता सर्वेस्परा देवान सगळी सृश्टी आनी संवसार रचलेल्या उपरांत मनशाक रचलो ताच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो असो अर्थ आनी एक दीस सांगता मनशाक देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो मनशाची कूड आनी जिवीत देवाचें सारकें जावन आसा ही हिस्टोरिकल डायमेन्शन ऑफ मॅन इज द इमेज ऑफ गॉड म्हळ्यार आमची कूड आमची ओडणी आमचो आत्मो आमचे चिंताप देवाचें सारकें जावन आसा पूण तें सारकें कशें सावळी संपूर्ण ना गे तें सारकें संपूर्ण जाय देवाचें स्वरूपाय आमी हाडी जाय सारकें आसचें एक स्वरूपाय आसचीं 2 सारकें नानंत तरान आसत कितली स्वरूपाय हाडली की तितलें सारकें बरें दिसता तेडे पोटी एक फोटो कॉपी ओरिजिनला बरीच दिसला थोड्या पोटी ब्लर आमकां दिसना आमी देवाचें सारकें जावन रचल्या आनी मेल्यारी आनी तें देवाचें सारकें वचना पूण देवाची स्वरूपाय तुज्या हातांत आसा न्ही जाल्यार हें जावंक वता एक कारण तुज्या एकसूरपणाचें देवाची स्वरूपाय तुज्या जिवितांत आसा समजून घे भावा भयणी तुज्या नडत्यांत तुज्या चिंतनान तुज्या आलोचनान देवाच्या सारक्याचे संपूर्णकाय तुवें जोडूंक जाय देवाची स्वरूपाय तुवें घालूंक जाय जाल्यार आमी देवा सारकें जाल्यार पावना एकामेका सारकें जाय
सर्वेस्परा देवान मनशाक रचलेल्या वेळा म्हळें हें बरें न्ही. मनशान एकसुरें आसचें बरें न्ही. इट्स नॉट गूड फॉर मॅन टू बी अलोन. मॅन श्रिंक्स फ्रॉम आयसोलेशन. वय न्हीच मॅन वुमनी श्रिंक्स फ्रॉम आयसोलेशन. देखून देवान मनशाक मनीस संगती जावन वचूंक आलोचन केली. पळया कशें तें विवसिला मेळ तें समजून घेया. पवित्र पुस्तक हें देवाचें उतार हें काणयो न्हय. आमी चीत दिवन आयकूंक जाय. तर मनशाक सांगत दिवच्या खातीर देवान हर एका रस्त्याक ताच्या मुखार धाडलें. कित्याक तांतलें कांय एक आपणाची सांगात ह्या सांगातीन जावन घेता गे म्हणून मनशाक तें पासंद जालें ना. बदलाक ताणें ताका नांव दिलें. एक देवान सांगतान ताका सांगातीन मेळूंक जाय आसलें, मेळ्ळें ना. दुसरें देवान ताका येजमानपण दिवंक जाय आसलें, ताका येजमानपण मेळ्ळें. मन जातीक नांव दिवचें म्हळ्यार येजमानपण दिवचें म्हूण. तूं जर तर बापूय तुज्या भुरग्याक नांव दिवचें तुजें हक्क, तुजें येजमानपण. तूं घर बांदताय जाल्यार घराक नांव दिवचें तुजें हक्क, तुजें येजमानपण. कोणेंय दिवचें न्हय तें. मनशान मन जातीक नांव दिलें म्हळ्यार मन जाती वयर येजमानपण दिलें. पूण येजमानपण वय, हक्क वय, पदवी वय, पूण एकसूरपण. आज कितें घडटा? सबार कडेन तशेंच घडटा. पयशे जायते आसा, पदवी व्हडली आसा, आनी कितें आसा, दरबार आसा, कारबार आसा, एकसूरपणान तूं वळवळटाय. उदकाच्या दर्यांत तूं बुडलाय, एक थेंबो तुका पिवंक जायना. वय तेन्ना देवाक समजलें मन जाती जावन मनशाक सांगात जायना म्हणून. तर देवाक देव जाणा जालो म्हूण मनीस आजुनी जाणा जायना. आपणाक पेट्या पिल्याक सांगात धाडून दवरतात. ताचे कडेन उलोवंक केळोवंक कितें करूं टायम आसा. बायल्या भुरग्या कडेन उलोवंक सांबाळ टायम ना. टायम ना. कितें जावं मनशाक मन जातीचो सांगात पासंद जालो ना. सांगात जालो ना. सरस्परा देवा समजलें. ताका न्हीद धाडली, एक बोर काडली आनी ती मासान भरली, स्त्रियेक रचलो. हें कितें म्हणटा पळयत पुस्तक. आदांक रचयल्ल्या देवाक एक रचच्या खातीर ताची बोर काडीचे की. समजून घेया. आदांक ताणें रचलो कोणाची बोर काडनासतना, एक रचतना आदांची बोर काडीचे की. ताका तिका रचूंक जावना की देवा वरवीं. अशें आमी सवाल करयेत. तें मात बी जावन आसा. पूण हातूं आठापूण आसलो अर्थ कितें म्हळ्यार मन जाती आनी मनशापण साम ना. दे आर नॉट इक्वल. दे आर नॉट इन द सेम प्लेन. पूण स्त्री आनी मनशा दादल्या मदें साम. हिचें मांस ताचें मांस, ताचें मांस हिचें मांस, ताची हाड हिचें हाड. ती बोर काडली म्हणून न्हय. स्त्रियेची हाड दादल्याचें हाड, स्त्रियेचें मांस दादल्याचें मांस. दे आर वन फ्लॅश. म्हळ्यार ती म्हजी सांगातीन, तो म्हजो सांगात. हें सत आमच्या काळजांत रिगाना. आजचे रुजात जायते तरान दिवयेत, पूण कितें करचें आमकां टायम पावना. आमी जर तर आमच्या कुटुंबांत आपण्या काळजा जाल्ली स्त्री म्हज्या जिणेची सांगातीन मरना म्हणसर तिचो संतोश म्हजो संतोष, म्हजो कायदो तिका संतोश दिवचो म्हूण हांव मोतीन दवरीन. म्हजें तें ध्यान म्हण जायत तुजें कुटुंब बरें जाता. हांव कितें दादल्या विशयान सांगता तें स्त्रिये विशयी ती सांगता. तुका कितलीं भुरगीं जावं दीत देवा कारगां, पयलो कायदो तुज्या दादल्याक तुवें संतोशान पळोवचो, तुज्या बायलेक तुवें संतोशान पळोवचो. हें तरणारपणांत जाता. कित्याक दादलो घट आसा, घटमूट आसा, सबाय आसा, बऱ्यो मिशयो आनी काड आसा,
ताच्या बोयसा बँकान पयशे आसात सगळें आसा देखून आकर्शीक आसा आनी ती सोबीत आसा बरें आकर्शीक जाता बरें. पूण प्रायवेता वेताना तोंडार मिरयो वेतात केंस पिकोवन येतात या जोडून वेतात वय त्या दाळ कळलें आकर्शण त्या दाळ विश्वाचें आकर्शण ना. विश्व म्हणजे सेन्सिबिलिटी सेन्सस दोळ्यांक सोबीत दिसना कानाक तसो ताळोय बरो ना आकर्शण ना वय त्या दाळ कित्याक ताचे तसो हांवें ताका सहकार दिवचो. ताच्या बदलाक म्हाका जल्मल्लो पूत तो तरणाटपणान बुडला ताचें तें आकर्शण वेता. सांगता तें समजून घेया भाव भयणीनो. जर तर आमचो मोग सहकार आमच्या विश्वाच्या आकर्शणा प्रमाणे आसा आतां दादल्याक हांवें पयस करचें पुताक हांवें लागीं करचें वय कित्याक पुताक चड आकर्शण आसा तरणाटपण आसा गटाय आसा बरो ताळो आसा पयशे आसात ताचेर तें इम्पोर्टंट. त्या दादल्याची स्थिती कितें जाता आनीक चड एकसूर जाता. तो एकसुरो जाता दादल्यान एकसुर आसचें बरें न्हय म्हणटा पळयत पुस्तक हांगा घडटा तेंच तो दादलो आनी ताका दिल्ली स्त्री पयस रावली देखून रावता म्हूण न्ही तें तो दादल्यांनी करियेत करतात तो आनीक चड जाता. पूण दादल्याक तें एकसूरपण चड कित्याक स्त्रियो कितलेंय उलयतात कांय उलोवंक नातल्या वेळार उलयतात तड्यापोटी पूण दादले तशें उलयनात. दादले आयकतात आनी गिळोवनूच रावतात आनीक तांचें एकसूरपण चडटा पळय एकसूरपण चडटा. कांय एका दादल्याक आदांक एकसूरपण कश्टांचें जालें त्याच प्रमाणे आतांय दादल्यांक एकसूरपण कश्टांचें जाता. कांय दादल्यापणां एकसूरपण कस जाता जाल्यार प्राय बोरली म्हणटारा एकसूरपण एकदम जड आयेचें जाता सोसूंक जायना म्हणलें जाता. आनी एक दीस हेच मानपॉल सगळ्या जिनियेंत चलयल्लो मनीस पुताक सुणेक आनी आपणाच्या बायलेकच काळजावन चलाचें पडटा. एक कश्टांची परिस्थिती जाता. जाल्यार कितें जाता स्त्रियेन हें समजून घेवंक जाय ताका संतोश दिवंक जाय ताका खुशी दिवंक जाय ताका सांगात दिवंक जाय हय. जर तर हें दिना हांव कितें दादल्या विशयान सांगता तें स्त्रियेकी लाभती जावन आसा. स्त्रियेकी एकसूरपण बगता दादल्यान तें एकसूरपण स्त्रियेक हांव काडूंक जाय. म्हाका उडास येता हांव रोमांत आसतना एकलो धाकटेर ताची स्त्री ती मोतीन सामानातली सदांच 3.5 वरार 4 वरां तोंड चलोवंक आपूण हाडटालो एका भुरग्या भाशेन चलयतालो. हें जावन आसा सांगात आमची स्थिती तशी जावना. आमकां फोनार उलोवंक टायम आसा 1000 किलोमिटर पयस उलोवंक टायम आसा आनीक 12 वरां काम करूंक टायम आसा. बायले दादल्या कडेन उलोवंक टायम ना. दुसऱ्या कडेन उलोवंक टायम आसा. सुन्या माजरा कडेन उलोवंक टायम आसा. आमच्या बायले दादल्या कडेन उलोवंक सांगात दिवंक टायम ना. ही देवाचें मांडावळ न्ही मनशान हाडचें कर्ग. केन्ना आमच्या मोतीन समाधान ना गी तें कुडीकी लागता. सायकोसोमॅटीक सिकनेस मोतीन समाधान आमकां संतोश ना जाल्यार आमच्या कुडीकी कश्ट येतात. आमी हें सत समजून घेवंक जाय एकामेकाक सहकार दिवंक जाय. न्हय तर जाल्यार आमची जिणी मोटवी जाता आमी बेगीनच मरता. हांव तुमचे कडेन एक सवाल घालता जाप तुमी सोदून काडा. समाजींत दादल्यांनी मरचें पयलें गे बायलांनी मरचें पयलें. कुटुंबांनी दादल्यांनी मरचें पयलें गे बायलांनी मरचें पयलें. चड विधव आसात गे या दादले विधव आहात. तुमी जाणात दादल्यांनी मरचें पयलें कित्याक म्हळ्यार एक कारण स्त्रियेचें की दादल्याक प्राय चड आसता काजार जातानाच. त्या शिवाय
दादल्याच्या माथ्यार बोर आसा एकसूरपण चड आसता. तर आमच्या कुटुंबांत दादल्या आनी स्त्रियेन माया मोगान जिये जाय जाल्यार काण जेवण जाय, भलायकी जाय, सांगाताचो सांगात जाय, ताचें बरेंपण पळोवंक जाय, ताणें इसाच्या आदी आमी दिवंक जाय. हें उदारपण दादोस काय आमचे थंय आसूंक जाय. वय हें लिसांव हाच्या पयल्या वचपांत पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. दादल्यान ह्या स्त्रियेन एकसूरपणान आसचें न्ही. मॅन स्ट्रिंग्स फ्रॉम आयसोलेशन. आनी एक बरयणार म्हणटा, एवरी वुमन इज ए हाफ वुमन, एवरी मॅन इज ए हाफ मॅन. हर एकलो दादलो अर्दो दादलो. केदाळ ताणें सगळो जावचें. तिची स्त्री सांगात आसल्या वेळार तो सगळो जाता. तिचो दादलो सांगात आसल्या वेळार ती सगळी जाता. हें बरयणाऱ्याच्या चिंता. आयच्या वांजलांत आमी पळयता सर्वेस पोर देव. कित्याक त्या सिरोफिनिसाच्या स्त्रियेच्या मागण्याक सरी जावन पयलें भुरग्यां दिवचो उंडो सुण्या दिवचो न्हय म्हणटा. हें उतर आमी तशें समजून घेवचें न्ही. सुणें म्हळ्यार सुणें म्हणून अर्थ न्ही, मोगाचें उतर तें. मोगा पळय आमच्याच गांवांत धाकट्या एका भुरग्याक बोग्गी म्हणटात. बोग्गी म्हणल्यार उतराचो अर्थ कळलो सुण्याचें पील, कोलग्याचें पील म्हणून. हांगा कळलो अर्थ मोगाचें माळशें म्हणून. तशें म्हळ्यार सुणें म्हणून अर्थ न्हय, तिका तिरास्कार करता नेगार करता म्हणून न्हय, पूण तितलें सांगल्यार ती दादोसकायेन मागता. सुण्यांक घालचो उंडोय भुरगीं खातात न्हय गी म्हणून. आनी तिचें उतर देव आयकता. कित्याक भावार्थान ती मागता. तर भाव भयणीनो, आमी क्रिस्तांव जावन आसा. आमकां लग्नाचो सक्रामेंत आसा. देवान आमकां एकसुरें जावन मेकळें करचे खातीर आमकां ह्या लग्नाचो सक्रामेंत दिला. तो सक्रामेंत संपूर्णकायेन जिवंक प्रयत्न करया. कुडीन मात्र वेगळें नासतना ह्या डिवोर्स जायनासतना रावचें न्ही. मोतींत, काळजांत, योजनान आनी स्पेशल आमी सांगाता फिजिकली क्लोजनेस आसूंक जाय. तेन्ना आमचें जिवीत नंदन जाता. हेंच भाग आमा समेत फावो जावन दी. आमेन.